म्हजें नांव आयवान. हांव पेरमानूर पिर्गेजेचो. बालोक जेजून म्हज्या काळजान म्हज्या जिणेंत केल्ल्या सर बरेपणाक हांव आज साक्ष दिवंक आज येवन पावला. म्हाका 3 हप्त्या पयलें म्हजो पांय दुखतालो. इतलो दुखतालो की म्हाका राती न्हीद पडनासली. गांठीची पांयांची गांठ सुदरली आनी 3 दीस जावन म्हाका रातीक न्हीद ना. धाकटेल्या कुशीक या म्हूण म्हाका घरा सांगलें, बट हांव वचोना. एक्सरे काडूंक म्हूण सांगलें. हांवें एक दीस राती बालोक जेजू उलो मारलो आनी बालोक जेजू म्हणलें, आगर म्हजो पांय गूण केल्यार हांव तुका उक्त्यान साक्ष दिता म्हणून. फकत 3 दिसां भितर म्हजो पांय संपूर्ण गूण जालो आनी पयल्याच्या बरी म्हाका चलोवंक फावो केलें. हे बालोक जेजून म्हाका फावो केल्ल्याक हांव हांगा उक्त्यान साक्ष दिवंक हजर आसा आनी हांव बालोक जेजूक काळजांतल्यान अर्घा दितां. तुमी येया ह्या बालोक जेजू टेंपलाक आनी ह्या पवित्र स्थळाक आनी बेसावा जोडून घेया. हो अवकाश म्हाका हांगा फावो केल्ल्याक ह्या पवित्र स्थळाच्या पाद्रापाक हांव काळजांतल्यान अर्घा दितां. थँक्यू जिजस, थँक्यू बालोक जेजू. देव बरें करूं.